नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांत तुमकां येवकार। आता पळया आयच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीचे 20 उमेदवार थारायल्यात म्हूण ब्रारान घाल्लो बॉम्ब काँग्रेसीकच बादलो। ब्रारान पाळूंक ना पक्षाचे नेम। सुधाकर रेड्डीन न्हयकारले ब्राराचे वक्तव्य। रेड्डी म्हणटा वेंचणूकच थारूंक ना, वळेरी खंयची। मतदार वळेरेंत 20,000 मतदारांची नावां आसात दोबराद। 3,000 वळखपत्रांचे नंबर दोग मतदारांकडेन। पत्ते सारके नासतना मतदारांची नोंद। भाजपान मतदार वळेऱ्यांतले दोश हाडले उक्ताडार। भारतान पयले फावट बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किटाचेर जाले फॉर्म्युला 1चे प्रॅक्टिस सेशन। शेनवारची पात्रताय रेस आनी आयतारच्या फायनली खातीर नामनेचे गाडये घेवन सज्ज। पांच राष्ट्रांनी भारताविशीं काडिल्ल्या ट्रॅव्हल एडवायझरीचो गोंयच्या पर्यटनाचेर कांयच जावचो ना परिणाम, म्हणटा ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशन। 5 देशांपैकी फक्त युकेतले पर्यटक गोंयांत। आनी खेळा मळार मुश्ताक अली T20 सर्तीन गोंय पंगडाची सामकी बावत कामगिरी। मात रणजी कोच विवेक कोळंबकार म्हणटा आदलें सगळें विसरून आतां नेटान लगात रणजीचे तयारेक। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेसीचे 20 उमेदवार थारायल्यात म्हूण जगमीत सिंग ब्रारान घाल्लो बॉम्ब काँग्रेसीक बरोच बादला। हे वक्तव्य करचे पयलीं ब्रारान पक्षाचे नेम पाळूंक नात। पक्षाच्या प्रदेश वेंचणूक समितीवेलेच कांय फुडाऱ्यांनी ब्राराच्या वक्तव्याक खर हरकत घेतिल्ल्यान काँग्रेसीच्या महासमितीचो सचिव सुधाकर रेड्डीन ब्राराचे वक्तव्य न्हयकारपी प्रसिद्धीपत्रक काडलां। रेड्डी म्हणटा अजून वेंचणूकोच जाहीर जावंक ना, उमेदवारांची वळेरी खंयची तयार जातली। We have shortlisted 20 candidates who are basically some of them are sitting, some of them are party senior leaders. No decision yet. This list has to be submitted to the Honorable Congress President. काँग्रेसचे गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रारान आयतारा हे निवेदन केल्लें। ज्या 20 मतदारसंघात वाद ना थंय उमेदवारांची नावां शॉर्टलिस्ट केल्यात अशें तांणी सांगिल्लें। ब्राराचें हें निवेदन आयकून काँग्रेसीत बरोच बोळा पडलो। गोंय प्रदेश वेंचणूक समितीन अजून खंयच्याच उमेदवारांच्या नांवाचो विचार करूंक ना। उमेदवार थारोवपाचे कांय नेम आसात। उमेदवारांची यादी करप। प्रदेश वेंचणूक समिती उमेदवारांची नावां अखिल भारतीय काँग्रेस समितीक धाडटा। अखिल भारतीय काँग्रेस समिती अध्यक्षांच्या यजमानके खाला केंद्रीय वेंचणूक समिती निमणी मान्यता दिता। काँग्रेस हायकमांडान मान्यताय दिल्या उपरांत प्रदेश वेंचणूक समिती उमेदवारांची नावां जाहीर करता। उमेदवार वेंचून काडपाची कसलीच प्रक्रिया करिनासतना 20 मतदारसंघातल्या उमेदवारांची नावां शॉर्टलिस्ट केल्यांत अशें ब्रारान जाहीर केल्ल्यान काँग्रेस वेंचणूक समितीचे वांगडी चाळवल्यात। ब्रारान पत्रकार परिशदेत ही घोषणा केली तेन्ना अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे दुसरे एक सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी आसले। रेड्डी ह्या वेळार कांयच उलोवंक ना। खंयचीच नावां शॉर्टलिस्ट करूंक ना अशें एक प्रेस नोट काडून रेड्डीन कळयलां। वेंचणूक अजून जाहीर जावंक ना, ताका लागून उमेदवार थारोवपाचो प्रश्नूच ना अशें ते म्हणटात। 2012 वर्सा जावपा आशिल्ल्या वेंचणुकेची तारीख अजून जाहीर जावंक ना। मागीर उमेदवारांची नावां कशें थारायतले? उमेदवारांची नावां थारायल्यांत ही खबर फटीची आसा। काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारांची नावां आनी फोटो एका दिसाळ्यान छापिल्ले। ही खबर सारकी ना अशें रेड्डीन फोनार सांगलें। काँग्रेसींतलें तापिल्लें वातावरण थंड करपा खातीर आतां केंद्रीय निरीक्षक यत्न करतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया।
सध्याचे मतदार वळेरेंत 20,000 मतदारांची नावां दोबरात आसात. 3,000 वळखपत्रांचे नंबर दोग मतदारांकडेन आसात. सारके पत्ते नासतना मतदारांची नोंद केल्या ह्यो गजाली भाजपान मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्या सामकार उक्ताडार हाडल्यात. मुक्त आनी निश्पक्षपाती वेंचणुकां खातीर मतदार वळेऱ्यो सारक्यो जाय अशी नेटाची मागणी भाजपान केल्या. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी तांकां चुको सुदारपाचें उतर दिलां. राजकीय वातावरण पळयल्यार वेंचणुकेक सध्या 4 ते 5 म्हयने उरल्यात. वेंचणूक वळेऱ्यो नव्यान करपाचें काम सध्या सुरू जालां. हे फाटभुंयेर भाजपानय वेंचणूक वळेऱ्यांचो अभ्यास सुरू केला. शुक्रारा भाजपाचे एक शिष्टमंडळ आल्तिनाचेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. मतदार वळेऱ्यांतल्यो कितल्योश्योच चुको तांणी वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दाखोवन दिल्यात. पर्रीकार म्हणटा, मतदार वळेऱ्यांनी नाशिल्ल्या मतदारांक घुसोवपाचो यत्न चल्ला. आमच्या एस्टिमेटा प्रमाणे अश्यो 20,000 नेम्स आर डबल एंट्री. Then we brought to his notice that there are 3,356 names where there are different people, but the EPIC card issued has the same number. Some of them are computer error that they can eliminate through a program, but some of them are attempts to induce bogus names. Fonda, Taligaon, Murmagaon, and Madgaon. These are areas where duplicate and bogus names are इंट्रोड्यूस्ड. हांव बीजेपीक डॅमेज करपा खातीर अशें म्हणना, हे कोणे तरी स्वताक फायदो करपा खातीर केला. चुको आसत जाल्यार त्यो मतदार वळेरेंतल्यान काडून वळेरी सुदारतले अशें उतर सध्याचो मुख्य वेंचणूक अधिकारी गणेश कोयून भाजपाक दिला. When these epic cards were issued, it was issued about 5-10 years back also. Those epic cards are still going on. There have been lots of revision of the electoral rolls. We are aware of that, and we are doing the same thing in our through our software also. We are tracking that, and we have also listed out how many such cases are there, and we will compare with what he has given to us and see if it is the same, and if there is any addition, whatever action that is needed to be taken will be taken. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. नवी दिल्लीचो बुद्ध आंतरराष्ट्रीय रेसिंग सर्कीट भारतांतल्या पयल्या फॉर्म्युला 1 रेसी खातीर सज्ज जाला. शुक्रारा जाल्ल्या प्रॅक्टीस सत्रांत भारताच्या मातयेचेर पयलेच फावट फॉर्म्युला 1 रेसरांच्यो गाडयो धांवल्यो. रेड बुल रेसिंगाचो रेसर सेबॅस्टियन वेटल बरोच तयारेन आसा. मात भारतीय रेसिंग ट्रॅकाचो तितलो बरो अदमास नाशिल्ल्यान ह्या सर्किटाचेर कांय वेगळे अणभव येतले अशी शक्यताय रेसर उक्तायतात. क्रिकेटीचे पिशे मातशे कडेक दवरून लोक भारतांतली पयली फॉर्म्युला 1 रेस पळोवंक सामके तयार रावल्यात. फॉर्म्युला 1 रेसिंग हो जगतांतलो सगळ्यात लोकप्रिय खेळांपैकी एक. दशकभराच्या चर्चे उपरांत भारतांत ही रेस शक्य जाल्या. फॉर्म्युला 1चो बॉस बर्नी एसलस्टोन, F1चो नामनेचो रेसर सेबॅस्टियन वेटल, वट्ट 7 फॉर्म्युला 1 चॅम्पियनशिपी आनी 90 वयर जैतां गाजोवपी F1चो खडेगांठ रेसर मायकल शुमाकर, टीम फेरारीचो फेलिपे मासा हे सगळेजण दिल्लीच्या JP हॉटेलांत येवन रावल्यात. भारतीय F1च्या फॅन्सांनी दाखयल्लो प्रचंड प्रतिसाद पळोवन शुमाकर आनी हॅमिल्टनान सामके अजाप उक्तायला. Heard about the interest of the Indian fans. I mean, they all love Formula 1. We love to be here and to drive here. So we look very much forward to be here for long term. Massive turnout and people falling over the sides. They're massively passionate about racing, and I don't know if I've ever seen anything like. I think it'll hopefully we'll have racing on that circuit, put on a good show for the Indian fans. I really don't know how it's going to go down in Indian Formula 1. Hopefully we're going to get a full house and a full crowd. आंतरराष्ट्रीय मीडिया हे सर्ती खातीर भारतांत आयल्या. बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किटाची आंतरराष्ट्रीय पावड्यारय तुस्त जाता. Very impressive. I mean, there's a huge amount to this. It's got a good Indian atmosphere to it. It's not just a sterile Formula 1 environment. It's nice. I mean, it's got that sort of Indian vibe. Not everything is 100% finished yet, but I'm sure by Sunday and as the weekend goes on, it'll be a fantastic event. It's quite good track, but it's under construction. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.